सगळ्या शाळांनी खासा क्षमतेच्या तसेच विशेषांगी भुरग्यां खातीर स्पेशल क्लासरूम करतले जेणे करून तांकां सर्वसंवेशक शिक्षण धोरण मेळटले। तसेच भेदभाव जावचो ना तसेच भुरगीं आर्थीक आनी सामाजीक तरेन सक्षम जातली अशी माहिती समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हाणें दिली। RPW कायद्या खाला तांकां मूलभूत हक्क मेळचो हीच सरकाराची मोख आसा अशें मंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन दिल्लींतल्या प्रगती मैदानाचेर 6व्या इंडिया मोबायल काँग्रेसान 5G सेवा लॉन्च केली। ह्या सेवेक लागून देशांतले वेवसाय, भलायकी, शिक्षण आनी तंत्रगिन्यान सेवेक चालना मेळटली। 21 शेंकड्यांतलो हो इतिहासीक दीस आनी 5G सेवा देशांत क्रांती घडयतली अशें वक्तव्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें ह्या वेळार व्यक्त केलें। विरोधी पक्षांत आसल्या उपरांत सत्ताधारी पक्ष आरोप करतातूच अशें मायकल लोबो म्हणटा। मात हांव काँग्रेसीन गेल्या उपरांत म्हजेर आरोप जावपाक लागले। 16B वयल्यान म्हजेर जाल्ले आरोप हे फट आशिल्ले हे आपूण तेन्नाय सांगतालो आनी आतां तर आपूण सत्ताधारी पक्षांतूच आसा अशें मायकल लोबो म्हणटा। ज्येष्ठ नागरिकांची सतावणूक करपी तशेंच तांचे हेर तरेचे हाल करप्यां आड सरकार खर कायदेशीर कारवाय करतलो। ज्येष्ठ नागरिकांक घरांतल्या जण एकल्यान रेस्पेद दिवपाक जाय अशें विधान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हाणें केलां। ज्येष्ठ नागरिकांनी तांकां त्रास करप्यां आड पुलिशेन कागाळ करपाक जाय अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हाणें ह्या वेळार म्हणलां। गोंयांत म्हायती हक्क कायद्याचो गैरवापर कांय जाण करतात आनी उपरांत समाजांत वाद तयार करतात। हे खातीर पंचायतीन म्हायती हक्क कायद्या खाला जे लोक म्हायती मागतात तांच्या अर्जाक रोखडीच म्हायती दिवची न्ही। म्हायती दिवपाक कमीत कमी 3-4 दिसांचो कळाव करचो अशी सुचोवणी पंचायत मंत्री मॉविन गुदिन्हो हाणें ग्राम सचिव तशेंच ग्राम सेवकांक दिला। पंचायत खात्यान नवीन भरती जाल्ल्या ग्राम सेवक आनी सचिवांच्या पदभार कार्यावळींत ते मुखेल सोयरे म्हूण उलयताले। ग्रामसभेन गांवचे लोक सुशेगाद घरांत रावतात आनी शेजारच्या गांवांतले कांय जाण येवन ग्रामसभेन दादागिरी करून ग्रामसभेन बोवाळ घालतात अशें विधान मॉविन गुदिन्हो ह्या वेळार केलां।
गोय हे भाजयेच्या बाबतींत स्वयंपूर्ण जावचे अशे प्रयत्न आसात। तशेंच सगळे आमदार मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या मार्गदर्शनाखाला काम करीत आसा अशें मयेचो आमदार प्रवीण शेटान सांगलें। भायल्या राज्यांतल्यान भाजी येतात हाचो परिणाम गोंयच्या भाजयांचेर जाता खरो, पूण शेती वेवसाया वांगडा गोंयकारांनी भाजी उत्पादन करप गरजेचें आनी हे खातीर सरकाराचो पुराय तेंको आसा अशें प्रवीण शेटान सांगलें। लोकांक विश्वासान घेनासतना गोंयच्या बऱ्याचशा पंचायतींनी बेकायदेशीरपणान सरपंच, पंच, सचिव आनी राजकारणी स्वताच निर्णय घेवन गुड्डिलासांव करता असो आरोप रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो सुप्रिमो मनोज परब हाणें केला। 2 ऑक्टोबर तशेंच हेर खासा ग्राम सभांनी चडसो एजेंडा दवरून बेट्टेच काम केल्ल्याची नाटकां कांय ग्रामपंचायती करतात। अशा पंचायतीं खातीर पंचायत म्हळ्यार पयशे करपाचें साधन जालां। हे खातीर गोंयांत बेकायदेशीरपणां वाडल्यात आनी हाकाच लागून गोंयकारांनी ग्रामसभेंत वांटेकार जावपाक जाय अशें मनोजान म्हणलां। सोळा बीची प्रकरणां रद्द केल्ल्याचे गोवा फॉरवर्डाचे अध्यक्ष विजय सरदेसायान स्वागत केलां। जे लोक 16 बी आपणे हाडिल्ले अशें म्हणटाले तांकां हांव सांगूंक सोदतां की आपल्या वेळच्या सरकारान 16 बी लोकांच्या फायद्या खातीरूच हाडिल्ले, पूण आपुणूच ते रद्द करची म्हूण मागणी केली। आमी मागणी करिनासतना नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणेन ते रद्द करूंक ना कित्याक आनी आतांच ते कित्याक रद्द करता असो प्रश्न विजयान केला। मुख्यमंत्र्याच्या दबावा खाला विश्वजितान हे सगळें केलां असो आरोपूय विजयान ह्या वेळार केला। आधार कार्डा मतदान कार्डाक जोडपाची प्रक्रिया 60% पुराय जाला। ही प्रक्रिया 100% पुराय जावपाक सगळ्यांचे सहकार्य गरजेचें अशें मत एडीएलचे मुखेल कार्यकारी अधिकारी नारायण सावंत हाणें उक्तायलें। तशेंच ड्राफ्ट रोल नोव्हेंबराच्या 9 तारखेर पब्लीश जातलो, उपरांत एडिशन आनी डिलिशन जातले। 26 तारखेर ह्या प्रोसेसाची डेडलायन आसा आनी उपरांत 5 जानेवारीक फ्रेश रोल पब्लीश जातलो अशें नारायण सावंत हाणें सांगलें। सगळ्या राजकीय पक्षांक बरोबर घेवन वर्सुकी रिव्हिजन ऑफ रोल्स हे बसके उपरांत जाल्ल्या निर्णयाची ताणें म्हायती दिली। शुक्राराक रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हाणें मर्सिडीज बेंझ कंपनीन भारतांत EQS 580 कंपनीन लॉन्च केल्ल्या भारतांतल्या पयल्या थळाव्या लक्झरी इलेक्ट्रीक गाडयेचें उक्तावण केलें। भारतांत इलेक्ट्रीक लक्झरी गाडी करपाची ही पयलीच खेप, मात मेक इन इंडिया खातीर हो एक व्हडलो धक्को जावन आसा। चार्जिंगाचे नदरेन EQS 580 गाडयेक 260 किलोमीटर रेंज मेळोवपा खातीर फकत 15 मिनटांचो फास्ट चार्ज घेवचो पडटा। जाल्यार EQS ही सध्या भारतांत विक्रीचेर आशिल्लें सगळ्यांत कार्यक्षम इलेक्ट्रॉनिक वाहन आसा। सतरा वर्सां सकयल्ल्या 70 तालुका कबड्डी सर्तींत सुर्लाच्या सरकारी हायस्कुलाच्या पंगडान दुसरी सुवात मेळयली।
पयली मॅचीन सुर्ला विद्यालयाच्या पंगडान दाबे सत्तरी पंगडाक 47-20 पॉयंटांनी हारयले। क्वार्टर फायनलीन सुर्लाच्या पंगडान भूमिका हायस्कुलाच्या पंगडाक 43-40 अशें हारयले। सेमी फायनलीन सुर्लाच्या पंगडान सावड्डे हायस्कुलाच्या पंगडाक 47-17 पॉयंटांनी हारोवन फायनलीन सुवात मेळयली। शारिरीक शिक्षक दीपक गांवकरान ह्या भुरग्यांक प्रशिक्षण दिल्लें। बेरेस्तारा केंद्र सरकारान पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया आनी ताचे वांगडी आनी संबंधितांक 5 वर्सां खातीर बेकायदेशीर संघटना म्हूण जाहीर केला। PFI कडेन संबंदीत आशिल्ल्या 150 वयर मंचांनी आशिल्ल्या कांय वरां उपरांत हो निर्णय घेतला। देशभरांत व्हड प्रमाणांत कारवाय करून अटक केल्या। रतन शारदा कडेन जाल्ले चर्चेंत ताणें म्हणिल्लें UPAक PFIचेर बंदी घालपाची इत्सा आसा पूण ताचे कडेन फावो ते पुरावे नात। SDBIचेरूय बंदी घालतले देखून त्या खातीरची वेगळी प्रक्रिया आसतली अशी माहिती विनय सिंग हाणें दिली। PFI ही संघटना तालिबान IS हांचे संपर्कांत आसा आनी देशांतल्या आतंकवादी कृतींक आळाबंद हाडपाची येवजण आशिल्ल्याचे जनरल GD बक्षी हाणें सांगलें। काँग्रेस अध्यक्षपदाच्या वेंचणुकेंत कोणूय जिखलो कोणूय हारलो तरी कांयच फरक पडना कारण काँग्रेस म्हळ्यार एक एक्सपायर्ड जाल्लें इंजेक्शन आसा आनी ह्या इंजेक्शनाचेर राहुल गांधी गेहलोत वा खरगे कोणाचेय लेबल जरी लायले तरी ह्या इंजेक्शनाची विक्री जावची ना अशी टिका भाजपाचे फुडारी तरुण चूक हाणें केला। ह्या फाटलें कारण म्हळ्यार काँग्रेसीच्या माथ्यार आशिल्ली पापां अशेंय चूक म्हणटा। पाकिस्तान सरकाराच्या ट्विटर अकाउंटाचेर परत एक फावट भारतान बंदी घातल्या। भारतान ह्या अकाउंटाच्या ट्विटर पेजीचेर बंदी घातिल्ल्याचें बरयलां। मात पाकिस्ताना आड हो पयलो संप न्हय। हाचे आदीं होच अकाउंट बंद दवरून परतून सक्रिय केल्लो। ह्यो बंदी फाटल्या कारणां अजून स्पश्ट जावंक ना। बायल आनी भुरगीं उदरगत मंत्रालयान पोषण अभियाना खाला कर्तव्य पथार पोषण उत्सव आयोजीत केला। ह्या अभियानाच्या माध्यमांतल्यान देशांतलो दर एकलो भुरगो आनी दर एक बायल सुपोषित जावची ही मोख सरकारान दवरल्या अशें केंद्रीय बायल आनी भुरगीं उदरगत मंत्री स्मृती इराणी हाणें सांगलें।
काँग्रेसीचो अध्यक्ष पदाचो उमेदवार शशी थरूर हांच्या जाहीरनाम्यान दाखयल्ल्या देशाच्या नकाशार भाजपान टिका केल्या। थरूरान शुक्रारा आपली उमेदवारी दाखल करून एक घोषणापत्र जारी केले। तातूंत भारताचो नकाशो आशिल्लो, पूण त्या नकाशान जम्मू काश्मीर आनी लडाखांतले कांय भाग वगळिल्ल्यान भाजपाचो फुडारी RP सिंग हाणें थरूराचेर उतरांचे फार पेटयले। शुक्रारा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहान राज्य आपत्ती निवारण निधीचो केंद्रीय वांटो म्हूण उत्तर प्रदेश, पंजाब आनी गोंयाक 2021-22 वर्सा खातीर 488 कोटी रुपया दिवपाक मान्यताय दिल्या। ह्या निधीचो वापर शमनक्रिया हातान घेवन थळाव्या पावंड्यार आपत्तीचो धोको उणो करपा खातीर जातलो। 15व्या अर्थ आयोगाचे शिफारशीचेर आदारीत केंद्र सरकारान SDMF खातीर 32,031 कोटी रुपया आनी राष्ट्रीय पावंड्यार आपत्ती आयल्यार 2021 ते 22 ते 25 ते 26 वर्सां खातीर 13,693 कोटी रुपया दिवपाक मान्यताय दिल्या। गांवच्या उदरगती आड येवप्यांचेर दुर्लक्ष करात आनी गांवच्या उदरगती खातीर वावरात। भाजपा काँग्रेस हो भेदभाव आता करीत बसूं नाकात, ते सोडात आता अशें मत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हाणें व्यक्त केलां। साखळे कुडण्या गांवांत एका कार्यावळी वेळार तो उलयतालो। कांय जाण बरें काम केल्यार लेगीत वायट उतरां दितात, तांचे काना मनार घेवं नाकात, बरें काम सुरूच दवरात अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणलां। चिल्ड्रन्स पार्क ते यूथ हॉस्टेला मेरेनच्या प्रॉमिनादाच्या नितळसाणेचें काम आतां कॅम्प कंपनी पळयतली। CSR उपक्रमा खाला कॅम्प कंपनीन हें काम हातीन घेतलां। तशेंच हांगसर सोरो पिवपाक बसपी आनी फुटपाथाचेर दुचाकी चलयतल्यांचेर पुलिसांची नदर आसतली। असो कोण सांपडलो जाल्यार ताचेर खर कारवाय जातली अशी माहिती पणजे महानगरपालिकेचे महापौर रोहित मनसारातान दिली। तशेंच फुटपाथाचेर दुचाकी हाडच्यो न्हय अशें बोर्डूय लायतले। शेनवारा फुटपाथ पळोवणी केल्या उपरांत रोहित उलयतालो। स्मार्ट सिटी प्रकल्पा खाला बांदिल्ल्या ह्या प्रकल्पाचे उक्तावण जानेवारी 2022 मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान केल्ले। ताचे उपरांत देखरेख नाशिल्ल्यान पुराय वाठार पासयेक आयिल्ल्या लोकांनी घाण केल्लो। गोवा डेअरीच्या कारभारान जाल्ले आर्थीक तशेंच हेर घोटाळे 2 म्हयन्यां भितर सुटावे करतलो। तशेंच गोवा डेअरीचो कारभार वेवस्थीत जाग्यार हाडटलो अशें गोवा डेअरीचो अध्यक्ष राजेश फळदेसाय हाणें सांगलें। गोवा डेअरीक 6 कोटी परस चड लुकसाण जाल्ल्याच्या फाटभुंयेर दूद उत्पादक संस्थांचे अध्यक्ष आनी गोवा डेअरीचे संचालक मंडळ हांच्या जाल्ल्या बसकेन गोवा डेअरीच्या कारभारा विशीं चर्चा जाली। देशभरात पातळील्या लंपी विषाणून गोंयांतूय प्रवेश केला।
गोंयांतल्या 8 गायींक ह्या विशाणूचो संसर्ग जाला, मात राज्यांत म्हयन्याभरा आदींच्यानूच ह्या विशाणू विरोधांतली गोट पॉक्स वासिनां दिवपाक सुरवात केल्या. राज्यांतल्या सुमार 13,000 गायांक हे वासीन दिला, अशी माहिती गोरवां सांबाळ खात्याचे संचालक आगोस्तिनो मिस्किता हांणी दिल्या. सध्या वासिनां सोंपल्यात. पुण्याच्यान वासिनां धाडल्यात ती शुक्रारा मेरेन पावतली. शेजारच्या कांय राज्यांनी ह्या विशाणूचो संसर्ग वाडत आसा, ताका लागून थंयच्यान गायी म्हशी हाडपाक बंदी घातल्या, अशें मिस्किता हांणी सांगलें. पळयात, गोग्यांनी पडिल्ल्या पावसाक लागून शिकावच्या शिमिटाच्या पुलाक वेरो गेल्यात. तशेंच कांय कडेन पुलाचें शिमीट पावसाच्या उदकाक लागून व्हांवून गेलां. ताका लागून मदीं मदीं खड्डे पडल्यात. ह्या फोंडकुलांक लागून पुलावेल्यान यो वच करप्यांक बरोच त्रास जाता. देखून जाता तितल्या बेगीन हो पूल दुरुस्त करचो, अशी मागणी थळावे लोक करपाक लागल्यात. उत्तर आणि दक्षिण गोंयांत पावस पडपाची शक्यताय आसा. राज्यांतल्या कांय वाठारांत विजांच्या गडगडाटा सयत पावस पडपाची शक्यताय आशिल्ल्याचें हवामान विभागाचे शास्त्रज्ञ राहुल मोहन हाणें सांगलें. नुस्तेमारांनी हवामान खात्याच्या हे सुचोवणे कडेन लक्ष दिवचें, अशें आवाहनूय ताणें केलां. वाळपय चरवण्या वाठारांत रावपी अर्जुन गांवस हाणें व्हडा प्रमाणांत आळू माडीची सेंद्रीय शेतांची लागवड केला. तशेंच ते आपल्या शेतांत आलें, दोडगी, चिबुडां, कंदमुळां, केळी सारखे वेगवेगळ्या पिकाची शेती रासायनिक खताचो उपेग करिनासतना एकाच जमनीचेर जायतीं पिकां पिकयतात. सेंद्रीय शेती म्हळ्यार पारंपारीक शेती. शेण, गोमूत्र आनी सैमीक साधनांचो वापर करून ते सेंद्रीय शेती करतात. अर्जुन गांवच्या आळूक पुराय सेंद्रीय लागवड जाल्ल्यान चड मागणी आसा. ताका आपली पिकां विकपा खातीर बाजारांत वचपाची गरज ना. गिरायक ताजे कडेन येतात आनी व्हड प्रमाणांत आळू घेतात, अशें ताणें सांगलें.